गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान गोंय विधानसभेच्या सभापती पदाच्या वेंचणुकेची तयारी इतल्यानच चलयल्या. सभापती कोणाक करचो हाचेर चर्चा करून भाजप विधिमंडळान निर्णय घेतला. भाजप पोटवेंचणुकेच्या निकाला पयलींच सभापती वेंचणुके खातीर अधिवेशन घेवपाचें आसा असो काँग्रेसीन केल्लो आरोप खरो आसा काय फट हें काँग्रेस आनी भाजपाक खबर. मात भाजपान चलयल्ली गडबड पळयल्यार काँग्रेसीन केल्लो दुबाव खरो जाव येता अशेंच दिसता. बुधवारा भाजपाच्या कार्यालयांत पणजे पोटवेंचणुके विशीं चर्चा जाली आनी उपरांत भाजपाच्या विधिमंडळ गटाची बसका एका हॉटेलांत जाल्ल्याची म्हायती आसा. थंय चडशे भाजपाचे आमदार हजर आसले. तशेंच थंय चर्चा करून दिवचलचो आमदार राजेश पाटणेकाराक सभापती करपाचो निर्णय जाला अशी म्हायती आसा. हे सगळें पळयल्यार भाजप सभापती वेंचपा खातीर पावसाळी अधिवेशना पयलींच घाई कित्याक करता असो प्रस्न उपरासता. राजेश पाटणेकाराक सभापती केल्यार मायकल लोबोचें कितें असोय प्रस्न उपरासता. पोटवेंचणूक जातकच मात मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताची खरी परिक्षा चालू जातली अशेंच दिसता. पोटवेंचणूक जिखल्यारय आनी हारल्यारय पोटवेंचणूक हारल्यार सरकार सांबाळपा खातीर आनी पोटवेंचणूक जिखल्यार आमदार सांबाळटना. गोंय विधानसभेचो सभापती म्हणटा मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान अधिवेशना संबंदी कसलीच म्हायती आपणाक अजून दिल्ली ना. खरें म्हळ्यार पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत अधिवेशन घेतल्यार बरें. सभापती वेंचणुकेक रावपाचो आनी मतदान करपाचो आमदारांचो हक्क आसा आनी त्या खातीर 40 आमदार विधानसभेन आसप बरें. No, I have not received any communication from Chief Minister's office, neither from anybody for the election of Speaker. And I strongly believe that there are results coming out on 23rd of May of 4 constituencies, and I think it will be better that after the 4 MLAs are elected, so we will have a full strength of the house, that is 40 MLAs, and election to the speaker is the right of a member to elect the speaker or whoever wants to contest as a speaker. So everybody will have an opportunity and their right as a member to elect a speaker, to contest for the speaker's position. And I feel that it should be held after 23rd of May.